अंकल अंकल तू ना तू झालं तू झालं आम्ही बाहेरच राहूया फक्त त्यांना कंप्लेंट कोण सरपंचा समजण्यात झाला सुधीर किती रे जड ते आयज तुमकां कालचो इन्सिडंट खबर आसा जो आमचो इलेक्ट्रिसिटी क्वॉर्टर्स बोगदा हांगा जालो आनी थंयसर एक ऑफिसर जो येयलोलो आनी तो विदावट इन्फॉर्मींग एनीबडी बिंग अ लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां इन्फॉर्मेशन दिनासतना येवन तो काल जी वाट आसा पायवाट जी ट्रेडिशनल पायवाट आसा ती बंद करपाक येयलोलो आनी तेजे लागून आयज तुमी पळयता सगळे हे वाठाराचे आनी बाकीचे वाठारांचे सगळे लोक हांगा जमा जाल्लेले आसा आनी ते लोकल रेजिडंट्स ऑफ दॅट एरिया ते केस फायल करपाक लागून येयलेले आसा हांगा ते ऑफिसराचेर कंप्लेंट फायल करपाक येयलेले FIR फायल करपाक येयलेले आसा आमच्या वांगडा सगळे रेजिडंट्स आसा हांगाले आमच्या वांगडा आमचो मंडळ अध्यक्ष आसा आमचे एडवोकेट्स आसा हांगा जेंच्यांनी ही कंप्लेंट ड्राफ्ट केल्लेली आसा हांव मुद्दाम तुमकां थोडी गजाली सांगता हे लेटर आसा 31 मे 2024 जे असिस्टंट इंजिनियरान बरयलेले एनक्लोज हियर इज द कॉपी रिफर्ड लेटर रिसीव्ड फ्रॉम सुपरिटेंडंट इंजिनियरिंग इन दिस रिगार्ड यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू फिक्स अ डेट फॉर जॉईंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ लोकल MLA एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर यांची सगळ्यांची नावं घालून दिलेली आसा हे एक लेटर जालें 31 मेचे तेज्या उपरांत परत 2 जुलयाक परत एक लेटर येयला तेजे भितर इन कंटिन्युएशन विथ द लेटर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर वाय डेटेड नोडल ऑफिसर लँड एक्विजिशन डिपार्टमेंट फॉर अ जॉईंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ द अदर ऑफिसर्स ऑफिशियल्स अँड लोकल MLA रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट ही इन्स्पेक्शन अजून पर्यंत जाल्लेलें ना ही जेन्ना 2 लेटरां गव्हर्मेंटाची आसा कितें बाबा इन्स्पेक्शन लोकल MLAक घेवन इन्स्पेक्शन करचेली ही दोनूय अजून पर्यंत जाना ही आतां हांव तुमकां दोनूय गजाली सांगता ती 2024 एक मेची आनी एक जुलायची 2 लेटरां ही हांगा दिल्लेली आसा तेज्या उपरांत जेन्ना असेंब्लीन इश्यू रेज केल्या उपरांत हांवें स्वता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक बरयलेले ऑन 20/12/2023 2023 डिसेंबराच्या 20 तारखेक हांवें बरयलेले क्लोजर ऑफ ट्रेडिशनल एक्सेस बाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोगदा इन मुर्मुगांव विच विल बी लीड टू हाऊसेस टू लँडलॉक म्हणून सो हे सगळे हांवें बरयलेले आसा आनी हे लेटराचेर मागीर फुडें CMन लेटर बरयलेले आसलेले आनी तांकां इन्स्पेक्शन लोकल MLA घेवन कर म्हटलें हे जायनासतना काल थंयसर एक दादागिरी जाल्लेली आसा आमच्या लोकल्सांक थंयसर जेन्ना ते अचानक थंयसर येयले वाट बंद करपाक लागून तेन्ना थंयसरले रेजिडंट जे आसलेले तेंच्यांनी तांकां विचारले बाबा मातसो वगत राव आमकां आमदारान सांगलेलें आसा कितें बाबा इन्स्पेक्शन जाल्या शिवाय आमी हे बंद जावपाना म्हणून पायवाट तेंच्यांनी ताका विचारलें मातशें वगत राव आमदार येवपाचो आसा म्हणून तरी पासून तो आयकनासतना फोर्सफुली ह्या बायलांक बुरशी गायो घातले तेणें तांकां थंयसर धुकलून उडयले बायलांक हात घातलो तेणें
तेज्या वांगडा जे बाकीचे ऑफिसर तेंच्यांनी ही थर्ड क्लासगिरी केलेली आसा वुमन्साचेर, बायलांचेर स्पेशली. आमचे जे भुरगे असलेले ते सुधीर तारी असलेलो, योगेश पाटील असलेलो, आमचो दुसरो यश पट्टे असलेलो, हेंकां सगळ्यांक थंयसर तेंच्यांनी फिल्टी लँग्वेज यूज केलेली आसा आनी तेंकां थंयसर भायर दवरलेलें आसा कित्याक बाबा ही आमची प्रॉपर्टी म्हणून. ही खंयची तेंची प्रॉपर्टी न्हू. ही जी पायवाट आसा ती 50 वर्सांसून आसा. जे बार बोगदा आसा ते 85 थंयसर चालू आसा आनी जी घरां आसा पळय ती पोर्चुगीज टायमा वरसून थंयसर घरां आसा. हे सगळे तांकां खबर आसतना सुद्दां तेंच्यांनी मुद्दाम हे सगळे अननेसेसरी इशू केला. हांव तुमकां मुद्दाम हे फोटोग्राफ्स दाखोवपाक सोदता. हे आमचे पयलींचे फोटोग्राफ जेन्ना जे कंपाऊंड हॉल सुद्दां नासले. हांवें मुद्दाम हे फोटोग्राफ्स हाडलेले आसा पयलींचे जे कंपाऊंड हॉल नासले. तेज्या उपरांत हे पळय हे 1985 जेन्ना बार बोगदा म्हणून हे पळय लायसन मेळ्ळें तुमकां दिसतलें पळय बार बोगदा बरयलेलें आसा. 85 आयलें आसा तेन्ना सुद्दां ही दुरीक वाट आसा. 1985 तेन्ना सुद्दां वाट आसा. तो बिश्टो आतां बॉब मारता बार बोगदा. काल तो गेट क्लोज करपाक येयलो, ती बाराची गेट क्लोज करपाक येवन आसलो, दुसरी गेट क्लोज करपाक येयलोलो. तेणें काम थंय स्टार्ट केल्लेलें आसा. ही इज मिसगायडींग द पीपल बाय युजींग नेम ऑफ बार बोगदा म्हणून. हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता हे बार बोगदाचे इशू कांय ना थंयसर बार बोगदा तशें देवूळ आसा. देवळाक लागून थंयसर एक वाट दवरलेली आसा. थंयसरले ट्रेडिशनल वाट जी आसा ती बाराक लागून न्हू, थंयसर लोक रावता त्या लोकांक लागून ती वाट आसा. तो लोकांक मिसगायड करता. तो खंयचरलो लोकल न्हू, तेणें आजून पर्यंत तेजें इन्स्पेक्शन करुना. ताका मुद्दाम हांव दाखोवपाक सोदतालो इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत बाबा कितें कितें ते इश्यूज आसा ते. बट तेणें आमकां ती ऑपॉर्च्युनिटी आजून पर्यंत दिल्लेली ना. आनी त्याच प्रमाणे काल जेन्ना तो ऑफिसर थंयसर येयलो आमचे कडेन जाल्यार तेणें थंयसर म्हाका तर दिसता कितें एक रॉंग टायमाचेर येयलो तो. कित्याक जो टायमींग आसता ऑफिशियल कामाक लागून खंयचो तूं काम करता, ऑफिशियल काम करता, पब्लीक काम करता जाल्यार इट शूड बी ड्युरींग द गव्हर्मेंट वर्किंग आवर. काल जे जालें तुमकां गव्हर्मेंटाची वर्किंग आवर खबर आसा. इट स्टार्ट फ्रॉम 9:30. तो थंयसर पावला काल 8:15. 8:30 ताणें काम स्टार्ट केला. सो ही वॉज नॉट ऑन अ गव्हर्मेंट ड्युटी वेन ही स्टार्टेड हिज वर्क. हांव ताका चॅलेंज करता तो गव्हर्मेंट ड्युटीचेर नासलो. तेणें अननेसेसरिली कित्याक लागून आनी विदावट इन्फॉर्मींग द लोकल ऑथॉरिटीज. हांगालो लोकल ऑथॉरिटीज ह्या एरियेचो जो एई आसा, जो जेई आसा तांकां सुद्दां इन्फॉर्मेशन कांय नासलें. आनी विदावट लायक अ चोरा भाशेन विदावट वर्किंग आवर्स नासतना सुद्दां तो येयलेलो आसा. आनी कोणाकूच थंयसर इन्फॉर्मेशन दिल्लेलें नासलें. इवन थंयसर जी प्रायवेट JCB हाडली तेणें ताका गरजूच नासली प्रायवेट JCB. जेन्ना तूं काम करता एक दुरीक बांदपाचें जाल्यार JCB कित्याक जाय. आनी ती बीन प्रायवेट कित्याक जाय. तो म्हणटा केबल काडपाक हाडलेलो. केबल काडपाक जर गाडी हाडटा जाल्यार ती ट्रक माउंटेन क्रेन आसा जी ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन आसा. ती तेणें गव्हर्मेंटाची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची ट्रक माउंटेड क्रेन घेवंक जाय आसली. कित्याक ते केबल काडटलो तर JCBन काडूंक शकना तूं. ताका ट्रक माउंटेड क्रेन जाय. क्रेनीन ती उखलची पडटा. सो ही तो सांगता पळय सगळे मिसगायड करपाक लागलेलो. प्लस ताका व्हडलो चार्ज करता हांव. ही बींग ऑन ऑफिशियल ड्युटी तो म्हणटा बींग अ गव्हर्मेंट सर्वंट ही शूड हॅव रिदर काम विथ अ गव्हर्मेंट व्हेकल आसता सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे ऑफिसरां. जर गव्हर्मेंट व्हेकल ना जाल्यार तांकां टॅक्सी गव्हर्मेंटान घेतलेली आसा. ती आसता ती घेतलेली आसा. तेणें ती सुद्दां तो घेवन येवना थंयसर. तो काल थंयसर येयला जाल्यार तो हे रेंट अ कॅब घेवन येयला. रेंट अ कॅब ही पळय तुमकां फोटो दाखयता. GA07T0717 ह्या गाडयेचो नंबर एन इट इज अ रेंट अ कॅब. रेंट अ कॅब कोण यूज करता? हे ट्युरिस्ट जे येता गोंयान भोंवपाक ते लोक यूज करता रेंट अ कॅब. रेंट अ कॅब गव्हर्मेंट ऑफिसर यूज करूंक शकना ऑफिशियल. तो काल गाडी घेवन येयलो रेंट अ कॅब घेवन येयलो आनी त्या रेंट अ कॅबाच्या भितर ग्लासाचेर पळय ताणें मारला ऑन गव्हर्मेंट ड्युटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणून. आनी हांगा ताणें कॅमेरा लायलेलो आसा गाडयेक. सो हो पॉयंट जो इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा कित्याक गाडी सुद्दां तो काल येयला. तो अनऑफिशियली गाडी घेवन येयलेलो आसा. रेंट अ कॅबाची गाडी घेवन येयलेलो आसा. त्याच प्रमाणे आयज पर्यंत तो म्हणटा जे बाराचेर थंयसर रावन लोक थंय सोरो पिता तेंच्या प्रॉपर्टीन. हांव ताका सांगपाक सोदता इतले लोक थंय रावता बट आयज पर्यंत केन्नाच एक कंप्लेंट सुद्दां हांगा पुलीस स्टेशनाचेर ना कोणें दिल्लेली. कित्याक बाबा थंयसर कसले लोक बाबा थंयसर कितें मस्तीपणां करता या कोण सोरो पिता कितें. इट इज ओन्ली अ फॉल्स एलिगेशन जे तेणें काल केल्लेलें आसा. कित्याक आयज पर्यंत एक कंप्लेंट ना थंयसर. त्याच प्रमाणे काल तो येयलो जाल्यार ताका खबर आसलेलें कित्याक 2दा तो रिटर्न गेलोलो थंयसून. परत तो तिसरे फावट काल येयलो जाल्यार ताका खबर आसलेलें. तेणें इवन पुलिसांक हांगा इन्फॉर्म केल्लेलें नासलें.
विदावट टेकिंग इन्फॉर्मांक पुलीस करनासतना लॉ तेणें स्वता आपल्या हातीन घेतलेलो आसा. जेन्ना थंयसर लोक ताका थांबोवपाक येयले जाल्यार तेन्ना ताणें मागीर पुलिसांक आपयलेलें आसा. इट वॉज हीज ड्युटी एज अ गव्हर्मेंट ऑफिशियल पयलीं पुलिसांक इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें, जे तेणें काल केल्लेलें ना. आनी जे कंपाउंड ते घालपाक सोदता ताका सांगलां आमी, CMन तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा कितें वीथ द MLA लोकल MLA थंयसर पयलीं इन्स्पेक्शन करा, मागीर आमी कितें आसा तें डिसिजन घेतले म्हणून. त्याच प्रमाणे हे जे तुमकां इतले इश्यू सांगता हांव, त्याच प्रमाणे जे हिसपान तो आयज उलयता, आयज आमच्या लोकांक तो एलिगेशन केला कितें काल तेजे कडेन गुंडा धाडले म्हणून. अरे खंयचो गुंडा? यश केले यो रे बाबा बाबा हेजेर कंप्लेंट केला, दाखय रे तुजो मसाल दाखय. हो गुंडा खंय आमचो? माझं तर काल त्यांनी बारसो केला दिसता, न्यू गुंडा त्यांनी म्हाका रेडी केला. हो गुंडा आमचो बारसो केला त्यांनी माझो. यश फट्टे हो गुंडा खंय आमचो? हेजेर कंप्लेंट केलेली आसा. हो सुधीर तारी, हे सुधीर तारीचेर कंप्लेंट केली आसा. दुसरो आमचो योगेश पाटील बिझनेसमॅन, हो पळय हेजेर तेणेन कंप्लेंट फायल केली आसा. दुसरो आमचो ओमकार दुर्भाटकर जो लोकल स्थानीक हांगा वयलो सड्या वयलो, तेजेर कंप्लेंट फायल केलेली आसा. तो हिस्ट्री शिटर खंय? हांव ताका चॅलेंज करता, एक तेजेर कंप्लेंट आसा जाल्यार दाखोवची तेणें. एक सुद्दां पेंडींग कंप्लेंट आसा पुलीस स्टेशनाचेर जाल्यार दाखोवची तेणें. हे अननेसेसरी रॉंग इन्फॉर्मेशन लोकांच्या मदीं घालता. बिंग अ गव्हर्मेंट सर्वंट, आयज तो गव्हर्मेंट सर्वंट हांवें तुमकां काल सांगला आशिल्लो तो एक्टिविस्टा भशेन काम करता म्हणून. तो आपले सगळे हे केलेले आसा. हांव तुमचो फुडें म्हाका खुबशी गजाली सांगपाची आसा, हांव तुमकां परत ब्रीफ करतलो. बट ह्या मनशाक आमी सोडपाना. ह्या मनशाचेर आयज आमी FIR फायल करता. सगळीं लोकल्स रेजिडंट्स मेळोन फायल करता. आमी पुलीस स्टेशनाचेर आमचे लोकल्स वचून थंयसर FIR फायल करतली तेच्या नांवाचेर, कित्याक तेणें जे हिसपान थंयसर काल एक्टिविटीज केला, इट इज ऑल इलिगल एक्टिविटीज केला. बिंग एज अ गव्हर्मेंट सर्वंट ही हॅज एक्टेड लायक अ एक्टिविस्ट ओवर देर आनी इलिगल एक्टिविटीज केलेली आसा. थंयसर लोकांक बुरशी गायी मारलेली आसा, तांकां थंयसर बायलांक दुखल्लेले आसा, तांकां थंयसर रिस्ट्रेन केल्लो आसा ते प्रॉपर्टीन येवपाची. ती प्रॉपर्टी तेंची गव्हर्मेंट लँड ते म्हणटा गव्हर्मेंट, बट ती फुटपाथ आसा, ती पायवाट आसा, ती ट्रेडिशनल पायवाट फॉर लास्ट 50 years. आनी थंयसर तेंचो कसलोच बोर्ड ना ट्रेसपास म्हणून. दीस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणून एक बोर्ड ना थंयसर. हे ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्युटेड म्हणून एक बोर्ड ना. सो ताका सांगता तूं जे चार्जीस घालता तेंच्यांनी ट्रेसपास केले. हांव म्हणटा तुवें आमच्या प्रॉपर्टीन येवन ट्रेसपास केलेले आसा, तुवें ट्रेसपास केलेले आसा आनी तुवें आमच्या लोकांक रिस्ट्रेन केलेले आसा तेंच्या प्रॉपर्टीन वयपाक. हे ताका हांव चार्ज करपाक लागलेलो आसा. हांव ती आतां कंप्लेन फायल करपाक कंप्लेन रेडी आसा. सगळीं सेक्शनां आमी मेन्शन केल्लेली आसा कंप्लेनीन. अंडर वॉट सेक्शन हांव तुमकां चड एक कंप्लेन अगेन्स्ट मिस्टर काशीनाथ शेट्ये ई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉर wrongfully restraining, wrongfully confinement, threat and mischief to the locals under section 126(2), 127, 352, 351, bracket 2 and 3, 324, 79, 74 of BNS. ह्यो सगळी आमी सेक्शनां तेजी लायलेली आसा. एंड वी आर फायलिंग अ FIR अगेन्स्ट काशीनाथ शेट्ये, कित्याक जे तेणें काम केलां काल ते खरेंच नालायकपणाचें काम केल्लेलें आसा. खरेंच रॉंग, खूब वायट दिसता जेन्ना एक हांव आमदार, एक रिप्रेझेंटेटीव हे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचो आसतना, कॉन्स्टिट्युन्सीचो रिप्रेझेंट आसतना सुद्दां म्हाजे कडेन सुद्दां तो रुडली बिहेव केल्लो आसा म्हाजे कडेन. आनी हांवें ताका सांगलेलें कंप्लेन घालपाची आसा म्हाजेर, एक म्हाज्या लोकांचेर हांव कंप्लेन घालपाक दिवपाना. आनी हांव स्टँड बाय दॅट, हांव कोणाचेर कंप्लेन जावपाक दिवपाना, इतलो हांव स्टँड करता. बिश्टे अननेसेसरी आमच्या लोकांक गुंडा म्हणटा तूं, हिस्ट्री शिटर म्हणटा. पात्र आमचो सुरज चोडणकर उर्फ बालन थंयसर नासलो काल ते इन्सिडंट, तेजें नांव तो घेता. बालनाचो कसलो रोल आसलेलो काल थंयसर? बालन आयज सोशल वर्क करता, आयज तो मुरगांवचो राजा, थंयसर येतो मंडप चलयता, सगळी एक्टिविटीज करता, सोशल एक्टिविजम करता आपले. तेजें नांव तो काल घेता, तेजी धमकी दिला म्हणून. दीस इज रॉंग वॉट ही हॅज डन येस्टरडे. आनी आय कंडम ही स्टेटमेंट, कित्याक तो फटींग उलयता. तेजे असलो फटींग मनीस आयज पर्यंत आमी पळयलेलो ना. बट तरी पासून जो कायदो आसा त्या कायद्याक आमी फॉलो करतले आनी कायद्या प्रमाणे आमी करून घेतले. तेजे लागून आमी हांगाच पुलीस स्टेशनाचेर येयलेलो आसा. हांव मागता हे मुद्दाम हेंचेर कंप्लेन घातला तेंच्यांनी एक तुमकां ब्रीफ करून सांग. फक्त सकाळ फुडें अर्ली मॉर्निंग तो येयलो, तो कंपाऊंड बांदपाक स्टार्ट केलो. सो तेणी पोलीस आमच्या फूल जी मम्मी बीन आसलेली तांकां बीन पोलीस कितें कितें म्हणलें, तांकां धांवडले, गाडयो काडल्यो. आमचो काका आसलो त्या पांयाक बेश्टो चिरो लागलो.
सो नॉर्मल इतलेंच सांगलें सर तुमी कंपाऊंड बांदना मातसो गजरा आमचो MLA सर येवनी MLA सराक येवनी पळोवनी ते आमी तुका जाय तूं काम कर आमी तुका हें सांगलें काम फुल स्टॉप करून सांगूच नासलेलें मातसो 10 मिनटां राव सराक येवनी सरा कडेन एकदां उलय सर कितें म्हणटा तें पळय आनी तुजें काम स्टार्ट कर आमी ताका इतलेंच सांगलां म्हणून तो पयलींच चावलो आनी तेणें डायरेक्टली पुलीस स्टेशनार कॉल केलो पुलीस स्टेशनार कॉल सांगपाक लागलो की सो आमी तांकां थ्रेट करता खंय आमी ती कोण लेडीज तेंची कोण मॅडमी बी नासली खंय आमी तांकां कितें कितें म्हणलां म्हणून पळय डायरेक्टली सो हांवें पुलिसांक तेच सांगलें सर आमी खरेंच जर सर कितें म्हणलां न्हू तर रिकॉर्डिंग तोच करतालो आमच्या एकट्या खंयच्या मनशान रिकॉर्डिंग बीन करूं ना सो आमी आमच्या टेन्शन नासलें आमी कोण रिकॉर्डिंग बीन करूंक पावले ना सो त्या गोला तो डायरेक्टली म्हणून पावलो आमी कितें कितें म्हणलां बट ट्रूथ इज आमी कोणाक तें कांयच म्हणूं ना तेका तेच्या व्हिडिओर पळोवंक गावतलें की एविडन्स तेजेच कडेन आमचे कडेन ना ते सगळे जाले की मागीर बाई येवन जाले की मागीर तो बेश्टो व्हडलो बोवाळ केलो आनी तेणी बाईचें नांव ते बेश्टेच मदीं काडलां सगळ्यांक हेच खबर आहा नॉर्मली तो क्रेन काडटा तेणी काल सांगलें कंपाऊंड बांदनाका सांगता तेणें पावलो आपूण क्रेन ते ड्रम काडटा म्हणून पावलो तर इतली वर्सां ते ड्रम ते पडून उरल्या तो ते एस्कावेटर घालून ड्रम कोसळून काडटलो आसलेलो त्या ड्रमाक लिफ्ट करपाकूच क्रेन जाय पडटा सो तेणी काल ती फक्त ते मिसयूज ती हे फक्त सेक्युरिटीच्यान सांगलें काल एक्चुअली हांगा ते मदीं लिंक कांयच नासलेलें तेणी फक्त बाईचे नेम डिफेम करपाक तेणें थंयचो असो सो तेणें पॉयंट काडलो तो एक्चुअली ते पॉयंट लागत नासलेलो आनी सेकंडली म्हणल्यार आमची मम्मी बीन हांगा काल तेणें हांगा खूब कितें कितें म्हणलां आनी सेकंडली तो म्हणटा पळय बारू बोगदा इल्लीगल आतां नॉर्मली इल्लीगल आसलेले जाल्यार इतल्या पयलीं लायसन कळ्ळें घालें 1985 लायसन ग्रँट जालां 12 एक्सायज लायसन आनी एकादा इतलें खबर आसलेलें जाल्यार हेणी पयलीं विचारपाक जाय आसलेलें थंय कितें आहा कशें तूं सडनली येवलो सडन एकदां येतलो आनी व्हडलें उलयतलो आं म्हाका दिसता काल तेणें आपले फूल आपलो पावरचो टोटली मिसयूज केला गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून काय फायदोच ना एक्चुअली गव्हर्मेंट सर्वंट इज अ पब्लीक सर्वंट तेणी काल आमकां अशें उलयलें की आमकां काय व्हॅल्यूच ना आमी कचरो असो काल जर सर येना जाल्यार तो आमकां लिटरली असो भायर मारतलो आसलो ओपनली काल भाई आसलो म्हणून कसं जालें तें आमी काल पळय तेंच्यांनी केला न्हू हें सगळें रॉंग केलां जेन्ना पळय आमच्या सड्या वयल्या भुरग्यांक पळय तेंच्यांनी पळय गुंडा म्हटलें न्हू तें आमकां बरें दिसना कित्याक आमच्या संरक्षणाक ते सड्या वयले सगळे येयल्ले कित्याक आमकां लागून येयल्ले बोबदा आनी सडा वेगळो न्हू एकूच आमी तेंचीच मनशां आसलेलीं आमी लोकांची न्हू पण तेन्ना तेणी चिंतूंक जाय आसलें गुंडा पळय येयले म्हटलें न्हू आमी बायलोच आसलेले आमचे दादले कोण नासले तेंचो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो म्हटल्यार आमकां बरें दिसलें मातशें कित्याक आमच्या फाटल्यान हें आसा म्हणून कित्याक ते तर येवन आसले न्हू आमकां तो कांयच करूंक दिवचो नासलो थंयसर आनी अशें तेणें ट्रीट केलें म्हाजे थंयसर दार आसलेलें म्हाका तेणी येवन गाडयो काडूंक दिवना म्हाज्या हांगार येयलो तो गाडयो काडूंक दिना तेका हांवें पांया पडटा तुका हांव गाडी तरी भायर काडटा कामाक वचपाचें म्हणून गाडयो सुद्दां काडूंक दिवना म्हाका म्हणपाक तूं गाडी चलोवंक जायना जाल्यार तुवें गाडयो कित्याक भितूर दवरले तेजे प्रॉपर्टीन दवरून नासल्यो गाडयो आमी भितूरल्यान दवरलेल्यो आनी हे सायडीनच्यान ते सायडीन येवं नाका म्हणटा अरे हे कितें खंयच्यान वचपाचें आमी वाटेक आमी आतां कितकी वर्सां जालीं वाटेक लागून हें करता ते आमकां फक्त वाट जायी आमकां आनी कांय नाका तेजें जेन्ना तुमी आमच्या भुरग्यांक हे अशें गुंडा म्हणटा आमकां संरक्षणाक ते भुरगे येयल्ले सगळे सड्या वयले आमी आयकोन घेवचे ना तेजे आनी इलिगल कितें इलिगल तेजे कडेन कितें आहा इलिगल दाखोव तेका आमची म्युन्सिपालिटी आमी हाऊस टॅक्स फारीक करता आनी इलिगल कशी जाली घरां आतांची घरां न्हू ती पयलींची घरां आमच्या भुरग्यांक लग्न करून भुरग्यागेर भुरगीं जाली इतको थंयसर आमी पयलींच्यान आसा आतांचीच घरां न्हू आतां बाईन दाखयला तो फोटो सुद्दां आसा बार्राचे आमचे फोटो आसा पयलीं हे सुद्दां कंपाऊंड सुद्दां नासलो कितेंच नासलें थंयसर झाडां आसलेलीं आमचे लोक म्हाका आनी म्हाजे व्हडले जावे काडल्या तेन्ना झाडां आसलेलीं आनी आतां तुजी प्रॉपर्टी जाली ती तुजी प्रॉपर्टी खंयच्यान जाता तुका केन्ना आमी पळोवंकूच ना थंयसर ती तांकां तरी पयलीं पळयली आमी ती जी ए आहा तांकां तुका फर्स्ट टायम पळयला आमी तुका धरून हाडला तेंच्यांनी थंयसर तुका धरून हाडला आनी तुका तें बांदूंक लायला नाल्यार आमकां तरी सांगपाक जाय आसलें तुमी बाबा काम चालू करता ह्यो गाडयो काडा म्हणून कसोच तो म्हाका आयकोना हांव आनी म्हाजो मिस्टर पयलीं आनी मागीर सुधिरा यशाक आफयला आमी सुधीर आनी यश येयला पुतोणो म्हाजो म्हणून तेंचे केस घातल्या कित्याक म्हणून तेंचे ते उलोवना कांय ना ओमकार एक शब्द उलोवना थंयसर ओमकाराक कित्याक तेणें कितें म्हटलें आमी आसा थंय ओमकार येयला येन्ना तो कांयच उलोवना आनी बालन म्हणटा न्हू तो सुद्दां थंयसर नासलो तेन्ना बालन चोडणकर म्हणटा न्हू तो सुद्दां थंयसर ना ओमकार येयला पण बेश्टो उबो रावला थंयसर तूंच तर सगळे आमच्या कॅमेऱ्याचेर फोटो मारतालो फुडल्यान गाडी दवरून आनी बायलो म्हणटा आमकां बायलो न्हू जाल्यार कोण आमी दादले कोण तर आमी हांगार धांवन येता आमी बायलोच थंयसर उबे रावतले न्हू आमच्या सपोर्टाक येयले आमचे भाव येयले ते आमच्या सपोर्टाक तांकां म्हणू नाका गुंडा म्हणून माझे दोन
2 हातीकून त्याचो पाय तरी व्हडलो आसतलो आनी तें काल असो म्हणून हे बारसो गेलो म्हाजो खरें तर. आनी सांगून आमी कितें केन्ना खेळोंक ना काय ना, चाय सुद्दां बसोंक ना. नांव कोणें सांगलें रे तुका? नांवां तरी कोणें सांगली? हांगसर कोण तरी आसता लोकल तूं सांगपाक? आमच्या बायलांक कितें अशी ट्रीट केला ना, अशी उलयता तो 5 मिनटां राव म्हणले ताका. ना गे तूं ना गे तूं गाडी चलय. अरे बायलांक गाडी चलोवपाक कळटा? बायल ती गाडी चलयतली, ही आजी ही काकी आमची ती बायल गाडी चलयतली, तिका तांकां सांगता गाडी तूं काड खंय. अरे आमी फाल्यां खंय कामाक वचपाचें 9 साडे 9 कामाक वचपाचे भुरगे, आमकां कामाक वचोंक ना गाडये नाका. गाडी काडटा 5 मिनटां राव, 5 मिनटां गाडी काडूंक दिनालो. सोमते तेणी इतकी गव्हर्मेंटाची फास्ट कामां खंयचीच जायना. खंयची एक तुमकां पोल ते इलेक्ट्रिसिटीचो पडलो जाल्यार घालतात ते 6 म्हयने पोल घालनात. हांगा येवन तुमी येता 2 मिनटां तुमी 30 चिरे लायले मरे. ती कामां रोखडी जाता तुमची. थँक्यू. त्यांनी काल फेसबुकाचेर कितें अपलोड केला आसता काशिनाथ. हांव ताका वळखना काशिनाथ, फर्स्ट टायम तें नांव आयकलां तेजें. अपलोड केला आनी आमचे फोटोज इमेजीस आमच्यो पोस्ट केला तेणी. आनी तो लोकांक विचारता हू इज दीस एनी वन नोन इज नेम अशें विचारता. म्हणल्यार आतां आमी कितें येदे व्हडले गुंडा, येदे व्हडले फेमस गुंडा की आमकां सगळे लोक वळखतले? आमकां हांगासून हांगा लागींच लोक वळखना सायडीचे लोक. मागीर हेजो कितें करूंक चित्ता काशिनाथ खबर ना. आनी आमचें नांव सगळें डिफेम केलां. आमच्या घरान आमचे आवय बापूय सगळे विचारता कितें चल्लां करून तुजें नांव सगळें फेसबुकार घातलां. आमचे सयरे विचारता कितें चल्लां. आमकां कोण ना, हो आमचो आवय बापूय नांव दिवपा आमकां आमी गुंडा म्हणून. दुर्पाटकर म्हणून हांव तो ओमकार दुर्पाटकर. आनी तो कितें सांगता आतां हांव खंय हिस्ट्री शिटर खंय. अरे हांव ताका विचारूंक सोदता अरे खंयच्या एंगलांच्यान हांव हिस्ट्री शिटर, तुका कितें तरी खबर आहा हिस्ट्री शिटराचें. आनी तेणें म्हाजेर कसली एक केस आहा हिस्ट्री शिटराची ती प्रूव करून दाखोवपाची. बेश्टो येयलो तो मागीर उलोवंक सुद्दां ना. उलोवच्या पयलीं म्हाका सांगता हांव खंय बालाजीन धमकी ताका दिला, सराची धमकी दिला ताका खंय. अरे तूं मागीर उलोवपाक तरी जाय. उलयता आसतना हो म्हाजे बेश्टे एलिगेशन घालता. सो ताका हांव सांगपाक सोदता केस पयलीं प्रूव कर आनी सांग हिस्ट्री शिटर म्हणल्यार कितें तें. तेन्ना मागीर उलोवया तुज्या वांगडा. आनी म्हाका सांगपाचें ना. चलो येयलो तसो गाडी अशी दवरली, थंय कॅमेरा लायला, आपल्यान बॉल्सान कॅमेरा दवरला. आनी अगेन तो तेजी बायक पयलेली आनी तर अगेन स्ट्रेस करेन जालें बार. बट ते वॉल बांदलें इट वॉज नॉट नियर द बार, इट वॉज अदर सायड ऑफ द बार. सो म्हणजे म्हटल्यार एक पिपलांक गुमराह करूंक सोदता बारा खातीर आपल्या संकल्पान स्टॉप केला म्हणून. इट इज रॉंग इन्फो वीच इज गोईंग ऑन. आनी एक गुंडा तो म्हणटा भायले कोण रेजिडंट येयला म्हणून. दीज आर द रेजिडंट, थंयच रावता लोकल्स. दे आर नॉट गुंडास. लोकल ते ट्रेसपास बीन वॉट तेंचे पॅसेज तेमी एंटर अशें डायरेक्टली मोडून बिडून येवना. दे आर पॅसेज, दे गोईंग फ्रॉम द पॅसेज. कितें वॉचमॅन दवरला तुमी ट्रेसपास बोर्ड मारला ट्रेसपास केला म्हणून नथींग. ऑन वॉट बेसीस यू कॅन से ट्रेसपास. फॉल्स स्टेटमेंट दिनाका. म्हाजी एकूच मागणी बरो राव, बरें काम कर. दॅट्स इट.